प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 10वी चीट 22 ते 30 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. हिवाळेच्या समयार जेरुजाल्यांत भेटवणीची परब चलताली. जेजू देव मंदिरांत सोलोमोनाच्या तारागण्यात भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणीं एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हळें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून परतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां, तरी तुमी बावार दवरिना. म्हज्या बापाचे नांवी हांव कोत्तां तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दिता, पूण तुमी बावार दवरिना, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां, आनी तीं म्हजो पाटलाव करता. आनी तांकां हांव सासणीक जिवीत दिता आनी तीं सासणाक इबाड जावची. आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण जंबून व्हरचो ना. तांकां म्हज्या बापान म्हाका दिल्या, तो सगळ्यावन व्हड, आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली तांकां कोणाच्याच जंबून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एक. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता, आमी पळयता की जेजू जेन्ना त्या सोलोमोनाच्या मंदिरान आसा आनी थंयसर लोक येतात, ताचे कडेन जुदेव लोक येतात, ताका विचारतात, सांगात म्हणटा जेजूक, खरेंच तूं क्रिस्त? खरेंच तूं जो प्रवाद्यांनी बरयला की तो क्रिस्त येतलो म्हणून, खरेंच तूं तो? आनी भाव भयणीनो, हाचे पयलीं जेजून कितल्यो मिलाग्री केल्ल्यो. मेलेल्यांक ताणें पुनरुज्जीवन केल्लें, ताणें थोंट्यांक चलपाक दिल्लें, कुड्ड्यांक दोळे दिल्ले, भेऱ्यांक ताणें कान दिल्ले. ताणें कितल्यो कितल्यो मिरागरी केल्ल्यो. ताणें 5 उण्यांनी आनी थोड्या मसल्यांनी इतल्या लोकांक जेवण दिलें आनी ह्या लोकांनी सगळें पळयलें. हाचे पयलीं कोणेच असल्यो घडण्यो बघूंक नासल्यो. आनी आतां हें सगळें पडून हो लोक जेजूशी येता आनी विचारता, तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. आनी भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा? आयज जेजू कितें सांगता त्या लोकांक आनी आयज आमकां कितें सांगता? तो म्हणटा, हांव खरेंच तुमकां खूब वस्तू सांगूंक सोदतां, पूण तुमकां सजमोच्यो नात, कित्याक तुमी म्हजे मेंढरे न्हय. तो म्हणटा, तुमी म्हजे मेंढरे न्हय, कित्याक म्हजे मेंढरे म्हाका म्हजे ताळो आयकतात. खरेंच म्हाका एके भाशेन म्हाका आपलो जेजू कितें म्हणटा आयच्या शिवर्तमानान? तो म्हणटा, हांव बरो गवळी आनी फकत जो बरो गवळी आसा ताका ताचे मेंढरे ताचे आवाज आयकतात. आनी जेजू आयज म्हणटा त्या लोकांक, तो म्हणटा, तुमी म्हजे मेंढरे न्हय, तुमी म्हजें उतर आयकनात, तुमी फकत ह्यो कोन्यो आयकूंक सोदतात. भाव भयणीनो, आयज कितें घडटा आयकात बरे भाशेन. देवाचें उतर कितल्या कितल्या जाग्यांनी परगट जाता. कितल्या कितल्या जाग्यांनी तुमी इंटरनेटाचेर वचत जाल्यार, युट्यूबाचेर वचत जाल्यार, सगळे कडेन जाग्या कडेन वचत जाल्यार लोक आतां देवाचें उतर परगट करता. पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता, देवाचें उतर खरें सत्य परगट जाता, तेन्ना थंयसर पवित्र आत्मो येता आनी थंयसर त्यो घडण्यो घडटा, मिलाग्री जातात, बेऱ्यांक कान मेवतात, कुड्ड्यांक दोळे मेवतात, थोंट्यांक चलपाक मेवता आनी सगळें बरें बरें जाता. जेन्ना केन्ना थंयसर देवाच्या उतराची परगट्टी जाता. खरेंच तें देवाचें उतर कोण सत परगट्टा ना, तर फकत देवस्पण जाता, फकत धर्म जाता. आनी देखून ह्या वेळार भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर आमी खरेंच आमची चोत्राय दवरता, खरेंच आमी जेजूचो आवाज आयकता,
खरेंच आमी जेजूक आमचो गवळी म्हूण मानता. आमी खरेंच ताजे मेंढरे जाता, ताजे आवाज आयकून ताजे पवित्र पुस्तकान जे बरयलां ते उतरां प्रमाणे आमी चलता. तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां एक सत सांगता. तो म्हणटा, देवान आख्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान घालो. कित्याक जो लोक ताजेर बावाट दवरतलो तो केन्नाच इफेर्नान वचना, पूण तांकां आत्मीक जिवीत मेवतलें, तांकां स्वर्ग उक्तो जातलो. आनी भाव भयणीनो, हें उतर जें जावन आसा भावार्थ. आमी सत मानूंक जाय जेजूचेर, सत मानूंक जाय जेजूच्या उतराचेर. फकत धर्म केलो, देवस्पण केलें, कसलोच फायदो ना. कित्याक जेन्ना आमी खरेंच जेजूच्या उतराचेर बावाट दवरता तेन्नाच की आमी मेंढरे जाता, तेन्नाच की जेजू आमचो बरो गवळी जाता. आनी जेन्ना आमचो बरो गवळी जाता तो बरो गवळी आमकां एका बऱ्या जाग्यार व्हरता. आनी कसलो जागो तो? जेन्ना एक गवणी आपल्या मेंढऱ्यांक, ह्या संवसारान जे खूब गवणी आसात तांकां मेंढरे आसतात, ते एका जाग्यार वतात, थंयसर तांकां धादोसपणीन थंयसर हें तण खावंक मेवता, तांकां उदक मेवता. आनी खरेंच हे मेंढरे त्या गवणीचो आवाज आयकतात. तेच भाशेन जेन्ना आमी जेजूचो आवाज आयकता, ताच्या उतरां प्रमाणे आमी चलता, तेन्ना हो गवणी आमकां एका जाग्यार व्हरता, जे जाग्यार आमकां कसलेंच दुयेंस ना. सगळें बरें बरें देवाचें आमकां फावो जाता. आमकां सुसेग मेवता, आमकां शांती मेवता, सगळें देवाचें फावो जाता. पूण भाव भयणीनो, आजून आमचें कान, आमचें मन, आमचें काळीज बंद आसा. आजून पासून हें सगळें जें पॅन्डेमीक चलता, हें जें वायरस चलता, लोक मरता, आजुनूय आमचे दोळे उक्ते जावनात. आमी परत परत तेंच कोत्ता, धर्म कोत्ता, पूण आमी जेजूचेर भावार्थ दवरिना, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरिना. आयज जेजू आमकां कितें सांगता? उठात म्हणटा. उगत म्हज्या पोत्तून वेळ येवपाचो उगत जाला. आनी देखून हें जें घडटा ह्या संवसारान, हें घडटा कित्याक? हांव येवच्या पयलीं हांवें तें तुमकां पयलेंच सांगून दिलां की हें घडटलेंच म्हणून. पूण जेन्ना हांव येतलों तेन्ना हांव झट्टी करपाक येतलों. ज्या लोकांनी म्हजेर बावाट दवरला, ज्या लोकांनी म्हजें उतर आपल्या काळजान धरून तें पाळलां, आनी त्या लोकांक स्वर्ग उक्तो जातलो. फकत ज्या लोकांक बिश्टें केलें कांयच जावचो फायदो जावचो ना. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचें आमी नियाळ करता, जेजू आमकां म्हणटा, तुमी म्हजे मेंढरे न्हय. कित्याक? आमी तो म्हणटा, तुमी म्हजे मेंढरे न्हय, कित्याक तुमी म्हजें उतर पाळिनात, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे तुमचें जिवीत सारिनात. आनी देखून भाव भयणीनो, तो म्हणटा तुमी मेंढरे न्हय. आमी मेंढरे जावंक जाय जाल्यार जेजूचे, तो खरेंच आमचो गवळी जावंक जाय. ताजें उतर आमी पाळुया. खरेंच तें उतर आमच्या जिवितान, दिसपट्ट्या जिवितान, आनी जेन्ना तें दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा तेन्ना आमकां कोरोना वायरस या कोविड-19ची कसलीच भिरांत ना. आमकां सगळें बरें फावो जाता. आनी चड करून आमचें जिवीत भावार्थ वाडोवन आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावता. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक बापाचो, आमच्या जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो दीस हांव तुमकां सगल्यांक आवडयतां.